जायत्या शेतकऱ्यांनी शेतां करपाची सोडून दिल्या, ताका लागून कितल्याशाच वाठारांतलीं शेतां पडींग पडल्यात. देखून शेतां परतून पुनरुज्जीवीत करपाची गरज आसा. ते खातीर गोंयचो शेतकी वेवसाय वाडोवपा खातीर भाजप सरकार कटिबद्ध आसा अशें उलोवप कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केलें. बुधवारा परराज्य शेतकारांक भाताची बियाणी आनी साऱ्यांचें वांटप करतना आमदार उलयतालो. हे एग्रीकल्चर म्हणटा पळय ते एक गर्व म्हणून प्रायड म्हणून फुडें व्हरपाक जाय. आनी इट इज अ पॅशन बिकॉज इट वॉज अ पॅशन ऑफ माय ग्रँडफादर, इट वॉज अ पॅशन ऑफ माय ग्रँडमदर. वाय आय शूड लिव इट? इट वॉज इन माय फॅमिली. आमचे आदल्यांचे शेत आतां कितलींच वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, ते कोणूच लायना. आनी म्हाका दिसता सरकारान हेचेर मदत करपाची आयज गरज आहा. इट इज अ बूस्ट. प्रत्येक जो तर पंचायतीक 186 पंचायत आहा, हांकां जो तर सगळ्यांक ट्रॅक्टर दिलो, परवानगी दिली, कोणा कडेन पयशे आहा पंचायती कडेन तेणी आपलो ओन ट्रॅक्टर घेवपाचो आनी लोकांक फ्री दिवपाचे की तुमी वचोन एग्रीकल्चर स्टार्ट करा म्हणून. आमी तुमकां सारे 50% सबसिडी दितले. पळोवया कितले शेतकार लायता. हे चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता सांगपाची गरज आहा. आनी म्हाका हांव तेजे कडेन उलयतलो. आय वील टॉक टू हिम एंड ही शूड, इफ ही वॉन्ट्स टू सी ऑल गोवा ग्रीन, जे आमी भाशणांनी सगळे जाण आमदार उलयता, 40 आमदार उलयता, वी वॉन्ट टू सी ऑल गोवा ग्रीन म्हणटा आमी. आनी पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी. पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ आवर लास्ट ग्रीन फील्ड्स, आवर रिवर्स, आवर हिल्स. हे जो तर आमकां दवरपाक जाय जाल्यार आमीच कश्ट करचे पडटले, आमीच फुडें सरचे पडटले. आनी त्या खातीर सरकारानूय हितून मदत करपाची गरज आहा, पंचायतीनूय मदत करपाची गरज आहा आनी फार्मर फुडें सरपाची गरज आहा. म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी हे एक मिशन गोंय स्टार्ट केलें पार्रान की रिवायवल ऑफ वॉटरमेलन. म्हाका उगडास येता तेन्ना एक 2 जाण शेतकार उरलेले, 2 वा 3 जाण कोणूच लायनासले वॉटरमेलन. आतां खुबशे जाण लावपाक सुरवात केली. इवन शेतां कमी जायत गेल्ली. आतां खुबशे जाण शेतकार फुडें सरले आनी शेतां लायतात. ही बरी गजाल. हे प्रत्येक पंचायतीन जावपाची गरज आहा.